सगळ्यात वरतो कारण तुम्ही भाजी व्हरा म्हणून मागीर ताजे नादार गांवांत वचूंक ना म्हणजे खूब मोठे प्रमाणात स्ट्रेस मागीर नंतर हांवें अनसाची शेती म्हणजे कशें जावं येता त्या म्हणजे प्रयोग वेगळ्या प्रयोग हांवें म्हजेर केला त्या शेतकऱ्यांक जर सांगतलो जर जायत न्ही हांवें म्हजे प्रयोग केल्ले आसा पळय म्हणजे आजूय ती हांवें आशा सोडूंक ना म्हणजे जेव्हा एग्रीकल्चर मंत्री जालो तेव्हा आमी पेडी भात शेतीमध्ये सगळा जो प्रयोग केल्लो त्या प्रयोगाक आमी म्हणटाले की SRI जी पद्दत आसा ती SRI पद्दत आमी परत परत सांगताले एक खांब आनी एक वेट अशा भाशेन पण आमची लोकांची भाशाच कळनासली म्हणजे लागीं लागीं चोम्यान रोयले ताका चड भात जावंक शकता अशें अशें लोकांची समज आसली मागीर मिरसांग सुद्दां रोयता आसतना चोम्यान रोयताले म्हणजे एक एका 500 रोंपे रोयताले तातले 2-3 मरताले तातले 2 जगताले आनी बाकीचे वाडले आमी सांगतालो की अरे बाबा एकच रोंयात न्ही ती भाशा शेतकऱ्यांक ती कळत नासली आमी ट्रेडिशनल फार्मींग म्हणटाले पण शेवटी आमी खूब अशें आवर्जून सगळ्यांक शेतकऱ्यांक सांगून जी SRI पद्दत आसा न्ही एक खांबाची पद्दत आसा न्ही ती खूब मोठ्या प्रमाणात त्या इंट्रोड्यूस केली आनी ताजे एवरेज जें भाताचें उत्पन्न आसा न्ही तें खूब मोठ्या प्रमाणात आसा न्ही राष्ट्रीय लेवलाच्या पेक्षा कमी चड आयलें न्ही आनी म्हणून आमकां 1 कोटी रुपया दिवन जे कर्मण्य पुरस्कारांनी गोंय स्टेटीक आमकां सन्मानीत केलें म्हणजे PM नरेंद्र मोदीच्या हात हस्ते आमकां सन्मानीत केलें अशें कांय केल्यो आनी त्यो करपाक जाय आनी आजय आमी म्हणया की शेती शिवाय पर्याय ना आमी कितले म्हणून आमी शेवटी कितले जरी आज शेती वचून पयस गेले पण शेती शिवाय पर्याय ना दूध शेती शिवाय पर्याय ना आमी मातयेक जर काम केलें नासत जाल्यार न्ही पर्याय ना आज आमी कितें जातलें लक्षांत दवरप तुमी आज समजा आमी काणकोणचें जर उतर केलें ह्या रवींद्र भवनाच्या फाटल्यान जी जमीन आसा न्ही एक पूर्णपणे म्हणजे लोकांक शेत रोवपाक एक चळवळ आसताली प्रचंड म्हणजे मागीर ती खंडार बी करताले आनी मागीर ती खूब मोठ्या प्रमाणात शेती पिकयताले आनी आज ती शेती पूर्णपणे पडत पडलेली आसा असो विचार करुया आमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमी कशें नोकरी बिकरी लावन आमी सगळे मोठे जातले सगळे आमी सक्षम जातले पयशे मेळून येतले पण जर असो एक काळ येतलो म्हणजे घडयेक आज येता आनी 50 वर्सांनी आनी 100 वर्सांनी वेळ येतलो आमी म्हणजे शेत करपाची म्हणजे कश्ट करपाची मानसिकता आमची मरतली सगळ्यांची आमचे कडेन येतलो पयशे येतलो आनी त्या वेळाचेर म्हाका दिसता धान्य घेवपाक जर म्हणजे मारामारी आसतली म्हणजे जशें मध्यंतरी श्रीलंकेक जालें पळय श्रीलंकेची परिस्थिती जाली म्हणजे प्रचंड मोठे अशें म्हणजे गहू आनी हें करपाक सुद्दां इतली गरिबी आयली तेजे अक्षरशः मारामारी आयली आनी ती मारामारी जावंक शकता अजुनूय आमी भारतांतलो शेतकार आसा न्ही अजून म्हणजे आमी गोंयांत जरी सोडलें बाकी राज्यांनी अजून शेतकार पिकयता आनी तांचे भरवशाचेर आमी जगता आज जर भाजी बेळगांवांतल्यान येता आनी कितें धान्य सगळें म्हणजे आमी धान्याच्या बाबतींत सक्षम ना गोंयकार ते पिकयता म्हणून आमी आमकां चार भाजी बाकी सगळें कडधान्य बाकी सगळें मेळटा पूण शेवटी त्याय लोकांनी सोडलें आमीय सोडलें जर जायत न्ही कितें परिस्थिती येतली आमी पयशे आसतले पण धान्य घेवपाक कितें आसा न्ही धान्य नासता न्ही ही परिस्थिती जावं येता मागीर त्या खातीर आमी एक गजाल विचार करपाक जाय आमी आमचे जी कश्ट करपाची मानसिकता आसा ती अभावी दवरपाक जाय म्हणजे परत ते कल्चर आमकां हाडचें पडटलें म्हणजे एखादो मनीस नोकरी करणारो मनीस सुद्दां जो आसा न्ही 2 वरां शेतां काम करतलो म्हणजे सांजचे किंवा सकाळी म्हणजे आमी त्या वेळाचे प्रयत्न आमी केलो बरेच वेळ केल्लो आमी म्हणजे त्या रासाचे सुद्दां जे आसा न्ही मिरची आमी पणजी सगळ्यांक मडगांव बी आसा न्ही म्हणजे मिरचीचे रोंपे दिताले आनी ते सांगताले की आमी त्या रासाचे जे आसा खूब कंडिशन आमी केल्ले आसा आनी आमी मिरची आसा न्ही त्यो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शनाचेर व्हरता म्हणजे तो कितें ना कितें तरी बाबा ताजे एक आमकां उपाय काडून वा ताजें एक मोटिवेशन करून आसा तें करचेंच पडटलें आमकां तें करपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज परत एकदां मरे जग सगळें ऑर्गेनीक जायत आसा ऑर्गेनीक म्हणजे जुनी म्हणटालो आमी पयलींच्या काळांत जे आसा न्ही आमी खंयच्याच प्रकारचे सारी वापरनाशिल्ले म्हणजे वयर डोंगरार जर आमी जर गेल्यात न्ही जोरडा भागांत आसा न्ही अजुनूय लोक आसा न्ही खंय 10-20% लोक खंय तरी सारी वापरतात अजुनूय तें आसा न्ही म्हणजे सावळ घालताले शेण खत घालताले बाकी सगळें घालून जे आसा ते
शेती करतात. म्हणजे 100% नाही जाल्यार एक 70-80% तरी ते ऑर्गेनीक आसा. म्हणजे कांय जर माडी बिडी आसा त्यो ऑर्गेनीक आसा, ताका त्यो सारी घालूंक जायना. आमी करतात म्हणजे अजूनय आमी थोडेशें म्हणजे मध्यंतरी काळ जो आयलो आमी साऱ्याचेर चड दिले सगळे. तातूंत शेती आमी पिड्ड्यार करून घेतली आसा. मग त्यामुळे हाचेर आमकां विचार करचो पडटलो. आज जे अनेक प्रकारचे कॅन्सर जे येवपाक लागले आसा ते ह्या अशा तरेचे म्हणजे जे कोणी फळ खाता ताचो परिणाम म्हणजे आसा आज खूब मोठे मोठे आसा कॅन्सर वाडलो आसा. ताच्या जागृती सगळ्यांक जावपाक लागली आसा. म्हणजे परत एकदा लोक जे आसा आमी आमच्या हाची मूळ स्थिती येवपाक लागले आसा. आनी म्हाका 100% आनी एक 5-10 वर्सांनी आसा की नाका जे सारें आनी म्हाका सरकाराक सुद्दां बॅन घालची पडटा पळय केन्ना म्हणजे बाकी राज्यांनी स्टेटीन जे आसा की बाकी कंट्रीन सुद्दां बॅन घातले ते बॅन घालचे पडटले आनी परत मूळ स्टेजीचेर शेण बाकी ह्या सगळ्या म्हाका येवचे पडटले. आज म्हाका मध्यंतरी आमी सिक्कीम गेल्लो हांव मंत्री आसतना हांव नागेश बाबा ज्या तरेन तांणी डेवलप केला पळय सिक्कीम आनी त्या राज्यांतल्यान इंटरनॅशनल म्हणजे त्या ऑर्गेनीक प्रोडक्टाचे पयशे कशे जावंक शकता आनी तांकां बरे भशेन कळ्ळें आसा. त्या सरकाराक कळ्ळें आसा, लोकांक कळ्ळें आसा आनी त्यामुळे शेतीचेर कशे पयशे उपायता, ऑर्गेनीक शेतीचेर कशे पयशे उपायता हें तांणी खूब बरें जाणलें आसा. आनी म्हणून सबंद देशांतली पयली सिटी राज्य तांकां 100% ऑर्गेनीक सर्टिफिकेशन दिता आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींचेर आमच्या देशांत प्रयोग केल्ले आसा. आमी थोडे प्रयोग करता. परत एकदां अशें सांगून आमकां ऑर्गेनीक हेजेर येवचेंच पडटलें. आनी तातूंत मध्ये आज आमी जो नाल्ल सोडटा काणकोणांत ऑर्गेनीक संपूर्ण तो तालुको डिव्हिजन की आमी ताजी मांडावळ आमी करपाक सुरवात केल्ली आसा. गरज परत जाल्यार परत सगळें बसयतले म्हणजे कांय कोणाक इंट्रस्ट आसा तातूंतल्यान आनी तो इंट्रस्ट असो की आमकां 100% जो आसा न्ही काणकोण तालुको स्वयंपूर्ण करपाक जाय. ताजे एक आमी एक पावल मारता आनी तो एक पावल मारता आसतना पयली स्टेप आमी घेतलेली आसा म्हणजे आमचो मनशा कडेन आतां कशें आसा आमचें शिक्षण आसा नोकरी ना. शिक्षण आसा नोकरी ना आनी नोकऱ्यो मेळप खूब कठीण आसा. मेळ्ळ्यार सुद्दां जे आसा न्ही की एक 10-20% मेळटले आनी 70-80% भुरगे परत बेकार दिसचे पडटले. आनी तातूंतल्यान अनेक प्रकारचे खेवूच वाडटलो. म्हणजे एखादो भुरगो जर बेकार आसत जायत न्ही जाल्यार तो हर प्रकारची खंयची तरी व्यसनां आसा आनी ताच्या व्यसनां पडटलो आनी तातूंत आपले जीव काबार करता. म्हणजे फ्रस्ट्रेशन येता आवय सुद्दां दिसता आपलो भुरगो शिकतलो तातूंत मार्ग आमी काडपाक सोदता अशें की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पूर्ण ताकतीचो भुरगो आसा न्ही तो कसो फुडें वयता. तातूंत मध्ये 2-3 कन्सेप्ट आमी विचार करता. म्हणजे घडये आमकां 3, 4, 5, 6, 10 वर्सां जावंक येता पूण 10 वर्सां भितर आमकां पूर्ण 100% लोकांक कशें रोजगार दिवं येता. आज लोकांक जर सांगल्यार पडचें ना पूण तें पडपाक गजाली करच्यो पडटल्यो. तातूंत पयली जी स्टेप्स आमी करपाक सोदता म्हणजे डेरी फार्मिंगांतलें मोठें रेग्युलेशन करपाक सोदता. ती स्टेप्स आमी उखलता. त्या संदर्भांत सरकारा कडेन उलोवन आमकां जमनी बाकी सगळे प्रोसेस करपाक जाय आनी ते केंद्र सरकारा कडेन उलोवन ताका लागणारे पयशे आमकां कशे दिवपाक जाय. म्हणजे आज आमच्या शेतकार खंय फाटल्यान पडला टॅक्निकल सपोर्ट आमकां मेळना सारको. म्हणजे आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान सुद्दां टॅक्निकल सपोर्ट मेळना डेरी खात्याक आनी जी गाय सिलेक्शन जावपाक जाता ती थोडीशी देगावायची आसता आनी त्यामुळे तें आनी ती सादारणशी 70-80 हजारांची गाय घेवन तो ताका ती परवडना. म्हणजे ती गाय सिलेक्शन आसतलें टॅक्निकल सपोर्ट आसतलो मेकॅनिकल सपोर्ट आसतलो हे सगळे जर आमी एका जाग्याचेर दिवपाक शकले जायत न्ही. सादारणशे आमी विचार करतले 1000 लोक जे आसा न्ही 1000 तरुण जे आसा न्ही ह्या सगळ्या डेरी सेक्टरान घेवपाक जाय आनी ताका लागणारे 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्ही ताका गोडशें बांदपाक पडलें ना. म्हणजे ताका पूर्णपणे ते आधुनीक तंत्रज्ञान जाय आनी एकाच हातूंत जर आमी सगळे खाण पीण सगळें जर दिवपाक शकले टॅक्निकल सपोर्ट हॉस्पिटल आसपाक शकले जायत न्ही जाल्यार त्या गजालींतल्यान प्रत्येकाच्यो 10-20 गाय आसल्या जायत न्ही. मागीर एक मनीस कमीत कमी आसा न्ही 1 लाख रुपया कमोवंक कसो शकतलो अशें तरेचें. जर एखाद्या भुरग्याक ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरग्याक जर तो म्हणजे ताका पूर्ण मेकॅनिकल आनी टॅक्निकल सपोर्ट आसा जर जायत न्ही जाल्यार ताणें शेणाक हात घालपाची गरज ना. नासतना सुद्दां ती कशें जावं येता ह्या सगळ्या विचार आमी चालू केले आसा आनी त्यामुळे तातूंत कमीत कमी 1000 ताजे फुडें सुद्दां लोक कशे भितर उरतात येतले आनी ताका हाडटले आनी तातूंतल्यान 1000 भुरगे किंवा ताजे फुडें वचून आसा आनी ते कशे सक्षम जातले हाचो विचार करता. दुसरे स्टेप जर करता आमी येता न्ही म्हणजे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ताका लागणाऱ्यो व्हॅल्यू एडिशन जें आसा न्ही आज आमी काडून गेले जाल्यार न्ही आमकां काडून जर व्हडली मेळना
म्हणजे शेतकऱ्यांचीच फॅक्टरी असते, शेतकऱ्यांनी ताली व्हेरिएशन करपाक शकले जाय न्ही. जर ताजेर आमी ट्रायफेड केंद्र सरकार हाजे कडेन उलयत आसतना आमच्योच शेतकऱ्यांची फॅक्टरी कित्याक म्हणची न्ही. हे सगळे हाजेर एक एक चालू आसा. म्हणजे कितेंय प्रोडक्शन करपाचें मदीं आमी नागेश्वर आनी आमी सगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोक वताले खंय वताले, माडाचें गोड ही संकल्पना आसा आनी खूब बरी आसा. म्हणजे ती जर मोठ्या स्केलीन करपाक शिकले, एक जर 10 माड आसा आनी ल्हान माड आसा आनी जर ताजी सूर काडून जर आमी जर गोड करपाक शिकले, ऑर्गेनीक गोड काडपाक शिकले जायत न्ही. ताका कितेंच तुमचें मिक्सचर कांयच ना आनी तें जर गोड जर आमी नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल मार्केटान घालपाक शकले जायत न्ही, जाल्यार तें आमकां ठीक म्हणून करचें पडटलें. म्हाका दिसता ताजे 500,000 लोक आमी तातूंत फुडें हाडूंक शकतले काय न्ही. माडाचें गोड एक खबर आसा तुमकां? माडाचें गोड म्हणजे ते ताजी रेटी जी आसा ती इतली बरी आसता. ताजी रेट जी आसा साधारण 400-500 रुपये किलो आसता. ताजो विचार करपाक जाय. आज आमकां सगळ्यांत मोठो आमी विचार करता तो आज काजू खंय तरी आमी मारपाक लागले आसा. ताका पर्याय आमकां फुडली ना तशें रेटी मेळना आनी काजू मारपाक लागले आसा. म्हाका दिसता ताजेर ऑप्शन म्हणून आमकां वचचें पडटलें की ताजेर ऑप्शन म्हणून आमकां वचचें पडटलें तें पणसाचेर वचचें पडटलें. पणसाचें झाड आसा न्ही इतलें स्ट्रॉंगली आसा, झाड जो आसा ताजी सजा स्थिती मरना आनी तें एक झाड जर आमकां खूब मोठें करून आसा म्हणजे एक 10,000 दिता, 20,000 दिता. म्हणजे ताजे प्रोसेसिंग म्हणटा ते आमी केरळा वेळासर पळोवन आयले. म्हणजे ताजे हें करचें पडटलें. एक मनशा कडेन जर 100